काल जेन्ना तो वयतालो तेन्ना तांकां नॅचरल डेथ म्हणून अशी दिली आनी ऑलमोस्ट तेजो दहन जावपाचो आसलो. ह्या गांवच्या भुरग्यांनी आपल्या आंगाचेर रिस्क घेवन फाल्यां कितेंय जालें जाल्यार फाल्यां तांकां त्रास जावंक शकतले, पूण तेन्ना ती ही हिम्मत दाखयल्या गांवच्या भुरग्यांनी लयराईचें नांव घेतलें तो धोंड आनी तेंचे थंयचे संकटान ती आयज ती पावली. फ्युनरल एक दीस फुडें धुकलता जाल्यार चलता कळ्ळें न्हू, मात ताका जस्टीस दिवपाक लागून आमचो प्रयत्न चालू आसलो. ऑलमोस्ट 5-10 मिनटां उरलेली बॉडी आमी फ्युनरलाक व्हरपाक लागून. सो तेज्या पयलीं म्हटल्यार आमी ते फुडें सरले कंप्लेन करपाक. त्या फॅमिलीक जस्टीस दिवपाक लागून आमी सगळे जाण तेंच्या बरोबर उबे रावतले. आमी सगळे जाण तांकां सपोर्ट करतले. आमचे कुचेलकार जितले भुरगे आहा ते पोस्टमॉर्टमाक व्हरोन आयज आनी तेन्ना कळ्ळें कितें आमकां डॉक्टरान सांगलें आमी एके सायडीनसून सारकें डॅमेज सारकें मोडलेलें भितरल्यान. तेच्या नाकाक फ्रॅक्चर आसलो, मल्टिपल फ्रॅक्चर तेच्या नाकाक आहा, चस्टाक फ्रॅक्चर आहा, तेच्या फाटल्यान बॅकबोन मोडलेलो आहा. हो इन्सिडंट खंयचो तो नॉर्मल डेथ न्हू हें जा, पूण ताका कोणी तरी मारला. आतां आमी 100% म्हणटा ते शुअर हो मर्डर आनी आमकां हे केसीचेर फुडलें इन्व्हेस्टिगेशन जाय. शुक्रारा रातीं 61 वर्सांच्या सुभाष नायकाची कूड मेळिल्ली. ताचे निमणे संस्कार करतना ताचो मर्डर जाला आसत म्हूण सुभाषाच्या घरच्यांक आनी शेजाऱ्यांक दुबाव भासलो म्हूण ताची कूड पोस्टमॉर्टमाक धाडिल्ली. पोस्टमॉर्टम रिपोर्टा प्रमाण सुभाषाच्या माथ्याचो कवच डॅमेज जाल्लो, फाटलो कणो मोडिल्लो, पांयाक दुखापत जाल्ली आनी इंटर्नल ब्लिडिंगूय आशिल्लें. हाचे वेल्यान सुभाषाचो मर्डर जाला म्हूण सिद्ध जालें. प्रकरणान म्हापशें पुलिसांनी दोगा दुबावितांक रातीं ताब्यात घेतिल्लें. पोस्टमॉर्टम रिपोर्टा उपरांत तांकां अटक केला. चवकशी चल्ल्या. प्रुडंटा खातीर सौरभ शिरोडकर आनी श्याम फट्टे.